नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत एआय ट्रॅफिक कॅमेरे सिग्नलान 24 वरां भितर 23,255 नेमांचें जालें उल्लंघन. 26 सक्रीय सुवातींनी बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्यांनी काडली नेम उल्लंघनाची वळेरी. नेम मोडल्यार ऑटोमॅटीक ई चलन जातली जारी. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आंदोलन करपी कारापूरच्या लोकांक न्याय मेळना जाल्यार हांव करतलो आत्मदहन. नागा साधूच्या लोकांचे हजेरेंत आपलो निर्णय केलो जाहीर. गोंय सरकारान दूध वेवसायिकांक चालना दिवपाक सुदारीत कामधेनू येवजण लायली चालीक. 1 एप्रिल ते जुलय ह्या काळात सरकारान कसलेच काडूंक ना नवे रीण, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. 28% विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण करिना पुराय. शिक्षण मंत्रालयान जारी केल्ल्या 2025-26 वर्साच्या UDISC प्लस अहवालांतल्यान जाल्या स्पष्ट. 17 जुलयाक पणजेंतल्या TCPच्या कार्यालया मुखार इनाफ इज इनाफची जातली सभा. कलम 39 च्या खाला केल्ले जमनीचें रुपांतर रद्द करपा खातीर घेतल्या लोकांची स्वाक्षरी, सांगले जाणकारांनी. आणि RGP पक्षातलो वाज परतून उक्ताडार. अजय खोलकारान केल्यात परतून आमदार विरेशाचेर गंभीर आरोप. फटींग उलोवपाची विरेशाक जाल्या संवय, खोलकारान केली टिका. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत राज्यांत नव्यानूच चालीक लायिल्ल्या एआय ट्रॅफिक कॅमेरे सिग्नलान फक्त 24 वरां भितर 23,255 येरादारीचे नेम उल्लंघन जाल्ल्याचें नोंद केला. हे उल्लंघन 26 सक्रीय सुवातींनी बसयल्ल्या एआय कॅमेऱ्यांनी काडले, जाका लागून 17 चालनां जारी जाला. ह्या उल्लंघनात हेल्मेट नासतना गाडी चलोवप्याच्यो 16 घडणुको आनी सीट बेल्ट घालूंक नाशिल्ल्याचो एक प्रकरण नोंद जाला. ते भायर गाडयेचो इन्शुरन्स ना, गाडी चलयतना मोबायल फोन वापरप आनी अनधिकृत पार्किंग केल्ले अशें उल्लंघनूय सांपडलें. 15 तारखे सावन सुरवात जाल्ली एआय कॅमेराचे ट्रॅफिक वायोलेशनाचे कॅप्चर करपाक आनी एका दिसा भितर आमकां असो रिपोर्ट आयला की 23,255 वायोलेशन्स रेकॉर्ड जाल्या ह्या एआय कॅमेरा भितर. आउट ऑफ 92 लोकेशन्स 26 लोकेशन्साचेर हे चालू जाल्ले आसले काल 15 तारीख सावन. आनी तितूंतले टोटल चालन तांणी धाडल्या ते 17. 16 चालन्स धाडलेले आसा फॉर नॉन वेरिंग हेल्मेट आनी एक धाडलेलो आसा तो नो सीट बेल्ट. तर हातून सोडून बाकीचे आसा ते नो पार्किंग, हाचेर अनऑथरायज पार्किंग जे करता लोक ते बीन ह्या कॅमेरान कॅप्चर जाता. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे सीट बेल्ट, इन्शुरन्स ना जाल्यारूय गाडयेचे तेजेरूय हे रेकॉर्डिंग जाता ते कॅमेराच्या भितर. डॉक्युमेंट्स ते तुजे इन्शुरन्स काबार जाला वो तेजेरूय ते चालीन ऑटोमॅटीक डिटेक्ट करता. आनी दुसरें ताजे उपरांत आहा ते जे मनीस वो ड्रायव्हर उदीक करून जो ड्रायव्हर गाडी चलयतना मोबायलार उलयता तेजे फोटो येवन तेजे कॅप्चर करून हे चॅलेंज सुमार काल एका दिसा भितर जाल्ले आसा 23,255. हेजे उपरांत 92 लोकेशन्साचेर कॅमेरा घालतले जाल्यार कितले वायोलेशन्स मोर रेकॉर्डिंग जातले. तर आमी सगळे सेफ्टी रुल्स ट्रॅफिकीचे पाळून चलपाक आनी जीव साल्वार करपाक एकामेकाचो वावुरचे. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड आंदोलन करपी कारापूरच्या लोकांक 8 दिसां भितर न्याय मेळना जाल्यार हांव आत्मदहन करतलो अशी थेट शिटकावणी नागा साधून दिला. बिरेस्तारा सांजे कारापुरा आंदोलन करपी लोकांचे साक्षीत तांणी आपलो निर्णय जाहीर केलो. तुमकां 8 दीस मेळटले आनी 8 दिसां भितर आतांच हांव सरकारा कडेन आतांच न्यूज पावयता. 8 दीस भितर हे शांतादुर्गे सोपूत घेवन सांगता हो मनीस, हे मनशान एक विडो उचललेलो, हे कारापूरकाराक न्याय मेळचो आनी पूर्ण जनता जी आयज रस्त्यार देंवल्यात तांकां न्याय मेळपा खातीर हांव स्वताचें आत्मदहन करतलो. आनी ती तारीख आनी ते खंय करतलो ते सरकारा कडेन मागीर सांगतलो. 8 दीस तुमकां आसात
8 दीस भितर तुम्ही हे समज करनात जाल्यार तुम्ही तयार रावात. नागा साधूचो एक आत्मदहन करतलो, तेजी आख्खे पब्लिश करून करतलो. फक्त टायम सांगचो ना, दीस सांगचो ना, फक्त तुमकां व्हिडिओ लायव्ह पावतले. ते जर समज तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही थंड रावात. नाका जाल्यार ताबडतोब एक कारापूर खातीर आयज रातयां पासून तुम्ही पावलं उचयलात. ही तुमकां शेवटची मागेली एक चेतावणी आसा. हांवें ते नागा साधू सुद्दां हांगा आपोवपाक कारण इतलेंच, तेंकांय कळपाक ते दीस सुद्दां हांव अनावन्स करतलो. म्हाका आडोवपी कोण ना, म्हाज्या फाटल्यान फुडल्यान कोण ना. हांव स्वता पिंड करून दिल्ले आसा. हांव स्वता मेल्लो मनीस. म्हाका म्हाज्या जिवनाक फरक पडना. म्हाका फरक पडटा हे लोकांचो. आनी हे जे लोक बसल्यात ते आयज रस्त्यार वचून लोकां खातीर झगडटात, त्यांचो फरक पडटा. तुमकां पडना जाल्यार तुम्ही तयारीन रावात. फक्त तारीख आनी टायम मेळटलो. तुमकां कापसात आसा तुम्ही हाडेयात. ते त्यांचे खूप विचार करून त्यांच्यानी डिसिजन घेतलेले असा. आणि जे स्पिरिच्युअली पुढे गेल्लेले असा मनीस, त्यांच्या हितून हांव मदीं इंटरफियर करचो ना त्यांच्या डिसिजनान. पण खंय तरी जे हिंदू धर्म करून बीजेपी सरकार फुडें सरलेले आसा, त्यांच्यानी खंय तरी हे हिंदू धर्माक खंय तरी ठोस म्हणटा पळय खंय तरी डॅमेज करपाक सुरू केले आसा. ते फक्त ग्रीड म्हणटा पयशाच्या ग्रीडा फावटी लागलेले आसा. पयशाची हवस तांकां इतली लागलेली आसा. ती आपल्या जमनीची जी आपली आवय कशी जी आसता जमीन, तेजेर लक्ष ना तेंचे. तिजो तो कुडके करून खायत रावला तिका. खंय तरी ह्या आवयक आमकां वाचोवंक जाय. दूध वेवसायिकांक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान सुदारीत कामधेनू येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणे खाला 20 गायांक अनुदान दितले. खास करून पयल्या 10 गायांक 90% अनुदान आनी उपरांतच्या 10 गायांक 75% अनुदान मेळटले. तशेंच 1 एप्रिल ते जुलय ह्या काळात सरकारान कसलेंच नवें रीण घेवंक नाशिल्ल्यान गोंयांत आर्थीक स्थिती घटमूट जायत आसा अशें सांगलें. ताचे बदलात 10 वर्सां आदीं घेतिल्ले 600 कोटी रीण फारीक केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर सावंतान सांगले. एप्रिल पासून जुलय पर्यंत जर पळयशात, एक्काय पयशाचे रीण सरकारा खातीर हांवें काडूंक ना. आनी 10 वर्सां पयलीं काडून दवरलेल्या रिणाचे 600 कोटी रुपया ह्याच 4 म्हयन्या खातीर भरल्या. म्हणजे हे फायनान्शियल मॅनेजमेंट. तुम्ही डिमांड केल्ली सुधारीत कामधेनू योजना, म्हणजे तुमचें म्हणणें आहा की दुधाच्या धंद्यात नवीन मनीस येत ना, त्या खातीर आसा त्याच शेतकऱ्याक आनीक गायो दिवपाक जाय, जेणे करून तो आपलो धंदो वाडोवपाक शकतलो. ना जाल्यार आसा त्यो गायो जर एकदां गाय एक्सपायर्ड जाली काय नवीन गाय परत ताका 80,000 90,000 किंवा 1 लाख रुपयान हाडप ही ताका परवडना. आनी म्हणून तो मागीर इल्लो शिफ्ट जाता. आनी म्हणून आमी आयच्यान म्हाका दिसता आतां सुरू करतलो. आमी आयच्यान सुधारीत कामधेनू योजना ही 20 गायां खातीर डिक्लेअर करता. पयली 10 गायो ज्यो आसा ह्यो 90% सबसिडीचेर आमी दितले. आनी मागीरच्यो 10 गायी ज्यो आसा ह्यो 75% सबसिडीचेर ह्यो सगळ्या जाणांक दितले. हे आयच्यान आमी डिक्लेअर करता, जेणे करून ताजोय फायदो हो सगळ्या दुधकारांक जावचो. आनीकूय बी तेंच्यांनी आपलें प्रोडक्शन वाडोवचें. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात 2014तल्यान आयज पर्यंत डेरी बरे भशेन चलता. आतां थोडीशी फायद्यान चलो, व्हडल्या फायद्यान चलना, बट बारीकशा फायद्यान तरी चलता. बट सक्सेसफुली रन जाता गव्हर्मेंटाच्या कम्युनिटी डेरी कन्सेप्टांतल्यान. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या दूधकार भावांनी भयणींक, आमी उरलेल्या युवाक एनकरेज करपाक जाय. हय तूं डेरी घेता मरे, तुका कितें लागता तो सपोर्ट आपूण करता म्हणून ह्यो सपोर्ट तांकां सांगपाचो एक मोरल बूस्ट दिवपाची गरज आसा. गायच्या दुधा खातीर आमी 6 रुपया आनी म्हशीच्या दुधा खातीर आमी 10 रुपया सपोर्ट प्रायस दिला. तो 1 एप्रिलांतल्यान आमी सपोर्ट प्रायस आत्तां दिवपाक सुरवात केलो. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात आज आमी हे 2 म्हयन्याचे पयशे जे आसा हे एट अ टायम रिलीज करता. तुमचें म्हणणें आसलें की इन्सेंटिव्स पयलीं 6 म्हयन्यांनी मेळटाले किंवा ताका मेळोंक एकदां 6 म्हयने 8 म्हयने वताले. म्हाका दिसता ते दर 2 म्हयन्यांनी 10 तारखेक मेळपाक सुरवात जाले. गोंयांतली सरकारी अनुदानीत आनी विना अनुदान शाळांनी फावंडेशन पावंड्यार प्रवेश घेतिल्ल्या सुमार 28% विद्यार्थी 12वी वर्गा मेरेन शिक्षण घेवपाक पावना अशें शिक्षण मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या 2025-26 वर्साच्या UDISC+ अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला. अहवाला प्रमाण 2025-26 वर्सा शाळेत प्रवेशा सावन उच्च माध्यमीक शिक्षण पुराय करपा मेरेन
गोंयांत 71.60% प्रमाण आसा. हातूंत 65.5% चले जाल्यार 78.4% चलयांची नोंद आसा. मजगतीं राष्ट्रीय पावंड्यार शिक्षण घेवपाचें प्रमाण 51.9% आसा. ताच्या तुळेंत गोंयचो 71.60% दर समाधानकारक आसा अशें अहवालांतल्यान दिसून येता. शुक्रारा 17 जुलयाक पणजेंतल्या नगर नियोजन खात्याच्या कार्यालया मुखार इनफ इज इनफाची सभा जातली. हाजीर आशिल्ल्या लोकांची स्वाक्षरी एकठांय करून नगर नियोजन कायद्याचो कलम 39A रद्द करपा खातीर, तांचे खाला केल्ले जमनीचे रुपांतर रद्द करपा खातीर आनी हेर मागणी करपा खातीर मुखेल नगर नियोजनकाराक दितले अशें देविदास आमोणकर हांणी सांगलें. बिरेस्तारा पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार गोविंद शिरोडकरूय हाजीर आशिल्ले. सगळ्या पक्षांक आम्ही निवेदन दिले की हे 39A नावाचे जे कलम आसा ते रद्द करा आणि त्याच्या सकयल जितली पण धर्मचर्या जाल्ली आसा ती परती करा, कारण ताका कांय बेस नासली आणि गैरव्यवहार हितून सगळो दिसून येतालो. जाला कितें की सरकार आयकपाच्या मनस्थितीन ना अशें एकंदरीत लक्षात येता. त्या उलट खंय तरी आपल्या हातीन असलेल्या सत्तेचो दुरुपयोग करून, गैरवापर करून दर आठवड्यात ते आता 39A नवीन ऑर्डरी काढत आसा, नोटिफाय करत आसा आणि हे आमच्या गोंयच्या एकंदरीत आरोग्याक घातक आसा. आमच्या फुडाराची आमकां चिंता आसा आणि त्या दृश्टीन मागीर आता फुडलो आमचो स्टेप कितें तर आमी फाल्यां कायदेशीर रिती अजूनपर्यंत आम्ही आंदोलन एकदम शिस्तप्रिय रितीन आणि डेमोक्रेटिकलीच आम्ही ते सगळे चलयले आसात आणि त्याचोच एक भाग म्हणून पण आमचो एक रागूय म्हणून आम्ही फाल्यां एक निवेदन घेवन CDP कडेन वचपाचे आसा आणि त्या खातीर आम्ही आवाहन केला सगळ्या पक्षांक इन्क्लुडिंग भारतीय जनता पार्टी, विरोधी पक्षांतले सगळे जे आसा त्यांच्यानी येवचे, कारण हो फक्त इनफ इज इनफान जे कोण आसा त्यांच्याच ह्याचो भविष्याचो प्रश्न ना, हो गोंयच्या भविष्याचो प्रश्न आसा आणि तुम्ही सगळे जबाबदार आसा ह्या गोंया खातीर अशें आमी मानता. त्यामुळे सगळ्यांनी ह्या आमच्या उल्याक पाठिंबो दिवचो अशें एक आवाहन करपा खातीर म्हणून आजची हे आसा. त्याच्या संबंधीचो जो तपशील आसा ते आम्ही सगळ्यांनी 9:55 जमपाचे ठरयला. आम्ही ती सभा सुरू करतले. आरजी पक्षातलो अंतर्गत वाद परतून एकदा उक्ताडार आयला. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हाचेर पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकरान गंभीर आरोप केल्यात. फोटींग उलोवपाची आता विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका खोलकरान केल्या. तशेंच पक्षात एकवट आशिल्ल्याचो दावोय तांणी केलो. फाटले सुमार 3-4 म्हयन्याच्यान आरजी पक्षात अंतर्गत वाद सुरू आसा. पक्षाचे वांगडी एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करीत आसात, मात तांचे अजून मेरेन प्रॉब्लेम सुटावे जायना. एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा. आता पक्षाचे खजिनदार अजय खोलकरान परतून आमदार विरेश बोरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात. फटींग उलोवप विरेशाक संवय जाल्या अशी टिका अजयान केली. आरजीपीत एकवट आशिल्ल्याचे सांगीत पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्ल्या लोकांबरोबर आमदार भोंवता असो आरोप खोलकरान केला. तो म्हाका दिसता सारको ना, चड फोटींग उलोवपाची ताका संवय जाला. तेणी रिप्लाय दी दिल्ली पळय हेजी पयलीं म्हणटात तेणी तो एक एडमीट करना की तेणेची मिटींग CAC मिटींग अंडर प्रोटेस्ट अटेंड केली. हे तुमी ताका विचारूंक जाय. तुमी एक विचारीत ना तुमी अंडर प्रोटेस्ट तेणी हे केल्ली. आतां लेटरूय तुमकां शेअर करता आनी ते अंडर प्रोटेस्टान तेणी थोडे डॉक्युमेंट्स मागलेले. आमी कितें सांगलेले दॅट डॉक्युमेंट्स वर रिलेटेड टू अजेंडा ऑफ CAC मिटींग. ताका आमी रिमांडर घेवन ताका आमी रिप्लाय केला बाबा जेन्ना CAC नेक्स्ट मिटींग आसतलें तेन्ना हेजी डिस्कशन जातलें. सो हेजान ते पार्टीचो कांय संबंदूच ना. आमी ताका रिक्वेस्ट केली तो प्रोटेस्ट आहा तो तुवें काबार करचो. पार्टी फुडें वरपाक तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय म्हणून जर डिस्कशन करपाक ना पार्टी फुडें व्हरपाक न्यू प्रेसिडेंट हे करपाक जनरल बॉडी तुका प्रोटेस्ट कित्याक जाय. आनी सो तो म्हाका दिसता तो सारको ना. प्रेसिडेंट विदाउट प्रेसिडेंट दिस पार्टी आता आमचं ऑलरेडी इलेक्शन दिवं सो ते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमचे जातले.
2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक भाजप सरकाराक घरा धाडपा खातीर काँग्रेसीन सगळ्या पक्षांक अलायन्सा खातीर उलो मारला. हे विशीं जेन्ना अजय खोलकराक विचारले तांणी सांगले आरजीपी खंय अलायन्स करपाक तयार आसा. मात सध्या आरजीपी पक्षात 2 गट जाल्ल्यान खरेच येवपी विधानसभा वेंचणुकेक आरजी अलायन्स करपाक पावतली काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. जीपीसीसीन सध्या उलो मारला अलायन्साक लागून. तेंच्यानी सांगलें लेटर कितें दिता म्हणून लेटर पावना तेगे मागीर तुम्ही अलायन्स आमी सांगला पयलींच न्ही आमी रेडी आहा म्हणजे आमच्या आदार बदल मिटींग जाली तेन्ना सांगलें आमी रेडी आहा. आरजी एकटो कोणा कडेन आहा तुमचे कडेन हांव म्हणजे एकाडेन गिरेशा कडेन. आरजी एज अ पार्टी एज अ ऑर्गनायझेशन एकूच आहा. विएशन फक्त आपलो सेपरेट ग्रुप केला तो तुमी विचारात कित्याक केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केपें पालिकेच्या कामाबाबतीत सध्या प्रश्न उपरासपाक लागल्यात. लोकांच्या मनरिजवणे खातीर आशिल्लो केपें पालिकेच्या भौशीक गार्डनात तात्पुरती कोयराची रास पातळिल्ल्यान लोकांनी खर नाराजगी उक्तायल्या. तशेंच लोकांच्या भलायकेचो धोकोय निर्माण जाला. हाका लागून नितळसाण, नियोजन आनी कोयर व्यवस्थापन हाचे नदरेन पालिकेची कार्यक्षमताय कितली आसा हाचेर प्रश्न उपरासतात. पळयता आमी आसा केपें म्युनिसिपल गार्डनाक जे म्युनिसिपल स्क्वेअर जे बाजाराच्या मदीं आसा जो केपें बाजार आसा सर्कल आसा ते मदीं आसा आनी तुमी पळयता हांगा जे निवळ केल्ले जे तण काडलेले सरावंडिंगाक ते खंय तरी हे गार्डना मदीं डंप केल्ले आसा. लोकल्सान सांगलें खूब दीस जाले हांगा पडोन आसा. तशेंच एक प्लास्टीक ड्रम आसा तो फुटलेलो आसा आनी तेतूं भितर उदक ते घाण जाल्लें आसा आनी खंय तरी तेतून मॉस्किटो ब्रीड जावपाची शक्यता आसा. आनी हे पळयलें तुमी पळोवपाक जे जाग्यार हांगा सांजची भुरगीं येतात, ल्हान भुरगीं येता खेळपा येता आनी ते उदक ते सांठोवन आसा तितून खंय तरी तयार जाता आनी हे हांगा जे सांठ करून दवरला जे कचऱ्याचो खंय तरी हांगा जिवाणें कित्याक पावस पडटा आनी जीव जंतू हांगा रावपाक शकता. हेजेर सद्या म्हणटा जे म्युनिसिपालिटी आसा तेणी केपें म्युनिसिपालिटी खंय तरी दुर्लक्ष केल्लें आसा आनी हे गोश्टीचेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा. कित्याक आतां थोडे दीस हांगा गणेश उत्सव आसा, सद्या टायम चालू आसा आनी ती कुपन ड्रॉ जातलो. कुपन जे इनॉग्रेशन ते कांय दिसाचेर आसा पूण ह्यो गोश्टी आसा खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा. जे करून जी सरावंडींग आसा जी कोण येता हांगा जे भुरगे चिल्ड्रन पार्क्स जे भुरग्यांक खेळपाक येता तांकां खंय तरी हे गोश्टीचो खंय तरी अफेक्ट जावंक शकता. ज्यो जळारी ना जाल्यार ती बारीक जीव जे जिवाणी सुद्दां येवपाक शकता ते हांगा करून दवरलेले आसा सांठो. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. गोमंतक टीव्हीन खासा रिपोर्ट केल्या उपरांत 24 वरां भितर केप्यां पुलीस स्टेशनाच्या अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीत वाडिल्लीं झाडां काडून भौशीक बांदकाम खात्यान सुवात नितळ केल्या. इमारतीचे भूत बंगल्यात रुपांतरण काम अर्धवट, इमारतीत सोरोप तशेंच विखारी जिवांचे घर जाल्ल्याचे गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ले. या रिपोर्टाची दखल घेत भौशीक बांदकाम खात्यान ही सुवात नितळ केल्या. पळयात. आमी एक न्यूज दिलो आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर आनी म्हाका दिसता आमचो न्यूज व्हायरल जावन 24 वरां सुद्दां अजून जावूं ना. आमी मागले सरकारा कडेन PWD डिपार्टमेंटा कडेन कित्याक PWDच्या अंडर आसा हे पुलीस स्टेशन बिल्डिंगाचें कन्स्ट्रक्शन पळय ते PWDचे अंडर आसा. आनीक 6 वर्सां जालीं हें आमची पुलीस स्टेशन शिफ्ट केलां हांगा काम चलता म्हणून आनी हांगा पळय ते सगळे आमी हाडले मिडियाचेर की तुमचे टीव्हीन हाडलेले चॅनलान हाडले गोमंतकान जे आनी हांव आनी अंजलीस उलयले ते हांगा सगळे पळय रानशें जाल्लें सगळें जाल्लें. विथीन 24 आवर्स म्हाका दिसता हांगा काम कमी जालें. म्हणजे हो न्यूज आमचो व्हायरल जालो आनी तेजो हो इफेक्ट कळ्ळें न्ही. आनी अशे तरेन ही कामां जावपाक जाय. कळ्ळें न्यूज हाडलें की टायमपास जालो, तुमचोय जालो, मिडियाचोय जालो, आमचोय जालो अशें जावपाक जायना. पूण हांवें सदांच पळयलां हांव जेन्ना खंय कितें आमी पळय व्हिडियो हाडटा न्यूज हाडटा गव्हर्मेंट इफेक्ट रोखडो येता. पूण आज पळय 24 वरां भितर हांगा काम चालू आसा. हे पळय JCB आसा हांगा पळय आनी अशे तरेन जावपाक जाय. आज हांगा उबी रावल्यात आमी हांगा उबी सुद्दां रावपा नाशिल्ले. भंय दिसताली. ह्याच जाग्यार पळय सोरोप धरिल्लो कोबरा रेस्क्यू केलो कोण ट्युरिस्टांनी येवन ह्याच जाग्यार हांव उबो आहा थंय. आज पळय आमी उबे रावपाक शकतात. हें आमचें पुलीस स्टेशन आमची भुरगेपणासान आमी हांगा येतात. हांगा गणपती सुद्दां आमी हांगा पुजतात. 11 दिसाचो गणपती आसतालो. पूण अशी पळय दुर्दशा जाल्ली हेची. आज बरें दिसलें की आमचो न्यूज व्हायरल जावन हांगा काम कमेस केलें PWDन. हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड करून गोमंतक टीव्हीक आमचो न्यूज व्हायरल केलो म्हणून.
केपी पुलीस स्टेशनांनी एक 2 दिसां पयलीं आमी हो इशू रेज केल्लो की हांगा जंगल जाला, जो कॉम्प्लेक्स आसा तो इनकम्प्लीट जसो एबंडन आसा, पूण जे सिच्युएशन सरावंडींग आसा, जी झाडां पेडां जी जाल्ली तेजेर खंय तरी जी सायडीक लोक रावतात तांकां खंय तरी एक भंय निर्माण जालो. मेन म्हणल्यार जिवाणी जाताली आनी मॉस्किटो ब्रीड निर्माण जाली कित्याक पावस पडटा. आनी जे आमी गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हायलायट केलो आनी तेजो इम्पॅक्ट 1-2 दिसां भितर आमकां पळोवपाक मेळ्ळा की केपें PWD बिल्डिंग्स हेंनी ताबडतोब 24 वरां भितर JCP रावन हें सगळें सरावंडींग आसा पळय तें निवळ केल्लें आसा. आनी खंय तरी हे आमी जो गोमंतक टीव्हीन हो न्यूज हायलायट केल्लो तेजी खंय तरी इम्पॅक्ट आमकां दिसून येयला. जे जो सोशल एक्टिविस्ट आनी केपें कंज्युमर फोरमाचो व्हायस प्रेजिडेंट हेंनी दोगांयनी हो इशू रेज केल्लो आनी खंय तरी सरकारान PWD डिपार्टमेंटान हेजेर दखल घेतलेली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. गोंयांत कांय दीस उटंगराचो पावस पडले उपरांत फाटले कांय दीस जाले पावसान सुटी काडल्या. 16 ते 22 जुलय मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम गतीचो पावस पडटलो आनी कांय वाठारांनी ढगाळ वातावरण आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. काणकोण चावडी नुस्तें मार्केटाचो प्रश्न गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दाखयल्लो उपरांत बाजारात नितळसाण करपाच्या प्रश्नाचेर काँग्रेस पक्ष आक्रमक जाले आनी पालिकेच्या अधिकाऱ्याक धारीर धरलो. बाजारात बुरशेपणा आनी किडेक लागून लोकांच्या भलायकेचो प्रश्न गंभीर जाला असो आरोप करून काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी प्रशासकाक घेराव घातलो. तशेंच बेगोबेग नितळसाण मोहीम आनी कायमचे उपाय काडचे अशी मागणी केल्या. मजगतीं 7 दिसां भितर हो प्रश्न तडीक लायता अशें आश्वासन अधिकाऱ्यान दिलां. पंदीस ना ओगिरा उरले यांनी ॲक्शन घेता. 15 जाली तरी आमच्या चेअरमॅनाने मनाने आमकां परत कॉन्टेक्ट केलो, अजून तेमी कांयच एक्शन घेतला. म्हणून ताका लागून आमी आज जाप विचारपाक जो आमच्या म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेटर आसा ताका आमी विचारपाक जाप दिवपाक विचारपाक येयल्ले बाबा ही परिस्थिती हांगा कित्याक केली काय म्हण. पण ताका आमी विचारता तेजे उतर कांय कसली सारकी उत्तर ना. अपोटो म्हणटा सगळे जाग्यार घालता म्हणून जाग्यार आतां 15 जाले अजून ताणें जाग्यार घातला. आज थंय पब्लिके पसून वचपा सारकी परिस्थिती ना. कित्याक अशेंच आमकां तुमकां काणकोणा खबर आसा किडनी पेशंट जाल्ले आसात, 200च्या वयर पेशंट आसात. आनी आतां ह्या घाणीन फाल्यां मॉस्किटो तयार जावन आमगे मलेरिया वाडोवंक शकता, डेंग्यू वाडोवंक शकता, जॉन्डीस वाडोवंक शकता, कितल्या प्रकारची रोगराई वाडोवंक शकता. पण तेंचे हांकां कांय सोय सुद्दां ना. आमगे सरकार सांगता, मागीर मुख्यमंत्री सांगता, प्रेसिडेंट सांगता क्लीन दवरात. पण हे जे ऑफिसरांक नेमलात तेंची ड्युटी आसता ही सरावंडींग पालिका क्षेत्रांतली सरावंडींग जावं जे जागे आसात ते फिशरमॅनाचे जावं आनी कितें वेंडर्साचे ते क्लीन दवरप आसा. पण हे हांगा फेल जाल्ले आसात. ही काणकोणची म्युनिसिपालिटी जेन्ना एडमिनिस्ट्रेशन लायसान फेल जाल्ली आसा ताका लागून ही परिस्थिती हांगा वाडत जाल्ल्या भयानक आसा. हेच समज ते साम्राज्य आनी 15 उल्यार ह्या बायलां हांगा येवपाक मेळपाचें जावपाचें जावं ते तेंची हेल्थ डिटोरायज जावंक शकता, पाड जावंक शकता. ताका लागून आज आमी मागणी केल्ली आसा ही ताबडतोब हांगची जी परिस्थिती आसा ती 2 दिसां भितर निवळ करून दिवची म्हण. आतां तेंचे आमगे म्हणजे ऑफिशियल म्हणजे कॉन्क्रीट कमिटमेंट दिली म्हणजे अशें तोडीत उत्तर दिल्लें तोडी आमकां कमिटमेंट दिल्ली आसा. त्या कमिटमेंट आतां ओगे भाशेन आमचें आंदोलन फाटीं घेतलें आसा. जी चावडी म्हणटा ती मेन एरिया आमची तितून डेव्हलपमेंट कितें जाल्लो आसा. जे रोहीन भवन बांदलें तेजी 2 दिसांनी कंडिशन कळ्ळें की तें गळटा. आज म्युनिसिपालिटीची हालत सेम, फावंडेशन स्टोन घायलाय, ग्राउंड पेंडींग दवरला. आज हांव आमच्या आमदाराक एकूच मेसेज दिवंक सोदता, आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या हेल्था फुडें खेळनाका. आज जे मार्केटांत गेल्यार ती हालत पळोवपाची ना. आज आमचे काणकोणची भाव त्या मार्केटांतल्यान नुस्तें व्हरतात, तीच आमची नुस्तेकार भयण्यो तितून नुस्तें विकतात. थिंगा आज पयल्या किडी पडला, इतली बॅड कंडिशन आसा. हांव एकूच आमच्या आमदाराक सांगता, आमच्या नुस्तेकार भावा फुड्याक आनी आमच्या काणकोणकाराच्या फुड्याक हेल्था फुडें खेळनाका. आयज थोडे आमचे काणकोणचे तुका आयिल्ले फुड्यान ते काँग्रेसचे
दॅट यू सी ते दे हॅव ब्रीफ मी दॅट काणकोणकार सो थोडे आयिल्ले सो ते त्या प्रमाणे थिंगा एक फॅक्च्युअल स्टेटस जो आसा फीश मार्केटाचो ताका सांगले कडेन आसा फीश मार्केटाचो ऑलरेडी टेंडर जावन आनी ताका सिन्स एक सिंगल टेंडर जातो म्हणून आमी कमिटी आसता वर्क कमिटी ती कमिटी घालून थंय एप्रूव जावन CMान फायल एप्रूव बी जाले कडेन आसा आनी विथीन 7 days आमी हे काम जें आसा पळय न्ही हे काम चालू करपाक आसा फॉर शिफ्टींग ऑफ द जे 37 आमगे लेबर्स हे आसा वेंडर्स तांकां आमी शिफ्ट करपाक आसा आनी आमी प्लेस आयडेंटिफाय करून शिफ्टींग प्लॅन रेडी आसा आमचो आमी व्हेजिटेबल वेंडर्स जी मार्केट आसा तेडच्यान थंगा नाजाल्यार आमची न्यू बिल्डिंगे फाटल्यान प्लेस आसा ताका आमी थिंग शिफ्ट करतले आनी हो प्रोजेक्ट आसा तो 3 कोटी 25 लाखाचो आनी ही फायल ऑलरेडी गव्हर्मेंटान एप्रूव बी केले कडेन आसा आतां लेटस्ट स्टेटस आयचो आतां हे कडेचो आनी विथीन 7 days आमी हे काम आसा पळय न्ही तो प्रोसेस सगळें आमी कंप्लीट करूं त्याचे फावंडेशन स्टोन ह्या म्हयन्या भितर जाता काणकोणच्या नगरपालिकेचेर आज काँग्रेसच्या जना भंडारी आणि ताज्या जवळ 100 सांगात्यांनी आज मोर्चा घालो काणकोण नगरपालिकेच्या क्षेत्रा भितर चावडी ह्या भागात नुस्त्याचे जे मार्केट आहा थंय अक्षरशः किडी पडल्या असो एक रिपोर्ट आमच्या दैनिक टीव्हीचेर गोमंतक टीव्हीचेर प्रसिद्ध जाल्लो गेल्ले 15 दिसां खातीर जेन्ना पळय हो रिपोर्ट टीव्हीचेर दाखयलो की अक्षरशः किडी पडल्या म्हणून ताजे नंतर सुद्दां त्या काँग्रेसच्या जना भंडारीचे तांचे म्हणणे असले की कांयच निवळ जालें ना हांगा अक्षरशः रावप म्हणल्यार डेंगू मलेरिया ह्या सारकी घाण जावप ताका लागून आज काँग्रेसच्या वर्करांनी काणकोण नगरपालिकेचे एडमिनिस्ट्रेटर शंकर गांवकर हांकां घेराव घातलो आनी ताका जाप विचारली तर कितली दिसां भितर हे निवळ करतलो ताणें आपल्या जापेन सांगलें 7 दिसां भितर नवी टेंडर जातलें आनी त्या नंतर ह्या नगरपालिकेच्या ह्या भितर जे पळय फीश मार्केटांत ज्यो बायलो बसता तांकां वेगळे कडेन सुवात दितले ह्या खातीर काणकोणचो आमदार आनी गोंयचो मंत्री क्रीडा मंत्री रमेश तवडकर ह्या खातीर हे ताबडतोब जावचें अशें प्रयत्नशील आसा अशें ताणें त्या वेळार सांगलें पूण जना भंडारी आनी काँग्रेसच्या लोकांचें समाधान जालें ना तांणी घोशणा दिल्यो आनी तिडक उक्तायली आनी बेगोबेग काणकोणचे फीश मार्केट ताबडतोब निवळ करपाची एकमुखी मागणी केली गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार कळंगूट वाठारांत एका 32 वर्सां पिरायेच्या दुबावीत रिसॉर्ट मॅनेजराक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायला 22 वर्सां पिरायेच्या बायलेन दखल केल्ले कागाळी प्रमाण पोरबावाडो वाठारांत तिचेर अनैतीक संबंध दवरल्याचो मॅनेजराचो आरोप आसा कलंगूट पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता BNS खाला केस नोंद केला आणि या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV